पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आगामी काळातली आव्हानां मतींत घेवन कृत्रीम बुद्धिमत्तेचेर आधारीत शिक्षण दिवंक जाय. लखनौ IITच्या दीक्षांत सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलें मत. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर संमेलनाचे केले उक्तावण. भारताचो तरणाटो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून सकारात्मक बदल घडोवन हाडपाची तांक दवरता प्रधानमंत्री. मध्य प्रदेशाचे नवे मुखेलमंत्री म्हण मोहन यादव जाल्यार राजस्थानचे नवे मुखेलमंत्री म्हण भजन लाल शर्मा हांच्या नावाची घोषणा. भोपाळांत फाल्यां 11 वरांचेर नवे मुखेलमंत्री मोहन यादव हांचो सोपुतविधी सुवाळो. गोंय सरकारान चालीक लायिल्ल्या होम स्टे येवजणेच्या लाभार्थ्यांक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर 2 लाख रुपयांचे खासा दितले अनुदान. म्हापशांत आयोजीत केल्ल्या गोवा सरस समारोप सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केली घोषणा. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीत भाला फेक प्रकारांत महाराष्ट्राच्या भाग्यश्री जाधव ह्या खेळगड्यान जोडलें पयलें भांगरा पदक. आनी आतां खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लखनौत IIT संस्थेच्या दुसऱ्या दीक्षांत सुवाळ्यात मार्गदर्शन केलें. आगामी काळातली आव्हानां मतींत घेवन पाठ्यक्रमात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर आधारीत शिक्षण दिवंक जाय अशें सांगलें. लखनौ IITन पयलेच फावट डिजिटल MBA पाठ्यक्रम सुरू केल्ले खातीर तांणी तोखणाय केली. 2047 मेरेन भारताक संवसारांतलो विकसीत देश करपा खातीर विद्यार्थ्यांनी योगदान दिवंक जाय अशी सुचोवणी तांणी ह्या वेळार केली. मानवता की सेवा का ये सेवा भाव सराहनीय है. इस फाउंडेशन और हॉस्पिटल को नेतृत्व प्रदान करने के लिए डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को मैं साधुवाद देती हूँ. वर्ष 2006 में इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मेरी पूर्ववर्ती डॉक्टर कलाम ने कहा था, एंड आई कोट, ए यूनिक नीड इज टू हैव डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल staff with good hearts to treat the ailing hearts. We need helping hands to remove the pain, and we need beautiful minds to give happiness to the patients. Unquote. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ये अस्पताल मानवता की सेवा की ऐसे ही भावना से कार्य कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिखर संमेलनाचे उक्तावण केलें. ह्या उक्तावण सुवाळ्यात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांच्या सयत संवसारांतले 29 देशांतल्यान आयिल्ले म्हायती तंत्रगिन्यान क्षेत्रांतले तज्ञ आनी संशोधक हाजीर आशिल्ले. ह्या संमेलनाचे येजमानपण भारताकडेन आसा. कृत्रीम बुद्धिमत्ता म्हळ्यारच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिखर संमेलनात ह्या वेवस्थे वरवीं उपरासपी धोक्यांचेर महत्वपूर्ण भासाभास जावपाची शक्यताय आसा. भारत 2024 वर्सा खातीर कृत्रीम बुद्धिमत्तेचेर संवसारीक भागीदारी संमेलनाचो अध्यक्ष आसा. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची उदरगत करपी, तातूंत संशोधन करपी देशांचेर व्हड जापसालदारकी आसा, कारण कृत्रिम बुद्धिमत्तेविशीं सकारात्मक आनी नकारात्मक दोन्ही तरेच्या विचारांचेर संवसारांत सध्या भासाभास सुरू आसा. आयचे तरणाटे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचो वापर करून समाजातल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत सकारात्मक बदल घडोवन हाडपाची तांक दवरतात अशें कृत्रिम बुद्धिमत्ता संवसारीक भागीदारी संमेलनात उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. इस समिट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मूलभूत मूल्य है उसकी रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे. फ्रेंड्स, आज भारत AI टैलेंट और AI से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है. भारत के युवा टेक एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स AI लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं.
भारत में हम एक बहुत ही जोश से भरी हुई एआई इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं। यहां आने से पहले मुझे एआई एक्सपो में जाने का अवसर मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जीवन बदल सकती है, ये हम इस एक्सपो में देख सकते हैं। युवा एआई इनिशिएटिव के तहत चुने गए युवाओं के आइडियाज को देखकर मुझे ज्यादा खुशी होना बहुत स्वाभाविक भी था। ये युवा टेक्नोलॉजी के द्वारा सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में एआई से जुड़े सॉल्यूशंस की चर्चा तो अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। घटनेच्या कलम 370 आणि 35 संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाक लागून घटनात्मक एकचार वाडिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका ब्लॉगाचेर बरयल्ल्या लेखात म्हळां। सर्वोच्च न्यायालयान कलम 370 आणि 35 रद्द करपा संदर्भात दिल्लो निर्णय इतिहासीक आसा अशें तांणी नमूद केलां। काश्मीरात 7 दशकां सावन हिंसाचार आनी अस्थिरतेचे वायट रूप पळयलां। आपणाक भुरगेपणा सावन जम्मू काश्मीर आंदोलना वांगडा जोडपाची संद मेळ्ळ्या हाचो उल्लेख लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या लेखात केला। जम्मू काश्मीर फेररचना सुधारणा विधेयक आणि जम्मू काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयक ही दोन विधेयकां आयज राज्यसभेत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी मांडली। 370 कलम हे देशात दुही माजोवपी आणि फुटीरतावादाक उर्बा दिवपी आशिल्ले ते काडून उडयल्ल्या कारणान आतंकवाद नासो जावन जम्मू काश्मीरच्या सर्वांगीण उदरगतीचो मार्ग मेकळो जातलो। हे कलम भायर मारिल्ल्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांचे सपन पुराय जाला अशें आपल्या उलोवपांत मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान। मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। आपको पुऱ्या देशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेतली भारत विकास संकल्प यात्रा सध्या सुरू आसा। ह्या यात्रे मजगती शेतकार आणि बायलां हांकां ड्रोनाचे प्रशिक्षण दिवप सुरू आसा अशी माहिती केंद्रीय शेती राज्यमंत्री शोभा करंदळाजे हांणी आयज लोकसभेत दिली। बायलांच्या उदरगती खातीर प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात। शेतकारांचे उत्पन्न कशें वाडप हाचेर उपाय येवजण्यो काडटा अशी माहिती लेगीत मंत्री करंदळाजे हांणी दिली। लोकसभेत वांगड्यांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक त्यो जापो दिताल्यो। हम ड्रोन को अभी केवीके में रखे हैं सर। अलग अलग प्राइवेट कंपनी को भी ड्रोन उत्पादक के लिए हम मदद दे रहे हैं। केवीके में अभी ट्रेनिंग हो रही है, किसानों को ट्रेनिंग देना, उसका प्रदर्शन करना वो चालू रखे है सर। मैं पहले क्वेश्चन में बताया है सर, अब प्रधानमंत्री का वो इच्छा अनुसार 15,000 ड्रोन दीदी को हम ट्रेनिंग देंगे एंड उसका ड्रोन का उत्पादन करने के लिए भी हम प्राइवेट कंपनी को बोल चुके हैं सर, और उसका अभी काम हो रही है।
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे गट फुडारी म्हणून डॉक्टर मोहन यादव हांची काल निवड झाली। त्या उपरांत डॉक्टर यादव हांणी राजभवनाचेर वचून राज्यपाल मंगूभाई पटेल हांची भेट घेतली आणि नवे सरकार स्थापन करपाचो दावो केलो। नवे मुखेलमंत्री म्हणून डॉक्टर मोहन यादव फाल्यां बुधवारा सकाळी 11 वरांचेर भोपाळ्यांतल्या मोतीलाल नेहरू स्टेडियमाचेर आयोजित खासा कार्यावळीत पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत घेतले। या सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या सयत भाजपाचे वडील फुडारी हाजीर आसतले अशी माहिती नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हांणी दिली। उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है, तो कहीं हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। लहानशा विसवा उपरांत प्रतीक तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। गोंय सरकारान चालीक लायिल्ल्या होम स्टे येवजणेचो लाव घेवपी लाभार्थ्यांक पर्यटकांक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर एक रकमी 2 लाख रुपया खासा अनुदान दितले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। म्हापशा बोडगेश्वर मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या गोवा सरस ह्या कार्यावळीच्या समारोप सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयताले। आम्ही होम स्टे पॉलिसी लॉन्च केली। होम स्टे म्हटल्यार कितें? आमी तेका इंटरलँड टुरिजम जो डेव्हलप जावपाक जाय। सांगे, केपें, काणकोण, सत्तरी, पेडणे जे लोक गावात वता आनी तेका गावात रावन अनुभव घेवपाचो आसा। खूब जाण आसात, कोणी कपल आसतले, ग्रूप आसतलो, तांकां गावात रावन गोंयांतलो गांव पळोवचो आसा आनी विशेष करून पावसांत तेंची रावपाची वेवस्था आमी जशें म्हणटा की आपल्या घरात असलेलो एखादे 2 रूम आम्ही होमस्टेच्या बेसिसाचेर हाडूं शकता किंवा गावात असलेले एखादे इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्मेंटाचे आसत तर आम्ही लीज करून तुमकां दिवपाची तयारी आसा। त्याच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही जर तुमचे रूम डेव्हलप केले 2 लाख रुपया पर्यंत डायरेक्टली इन्फ्रास्ट्रक्चराक दिवपाची सरकाराची तयारी आहा। हांव लोन म्हणना, फ्री ऑफ कॉस्ट 2 लाख रुपया डायरेक्ट तुमकां दिले वतले। इट इज अ वन टाइम ग्रँट जेणे करून तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक शकतले। सरकारी राना वाठार तसेच अभयारण्यात उजो घालपा सयत हेर हरकतीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आता ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान राना खातें नदर दवरतले। ड्रोन हाताळपा खातीर राना कर्मचाऱ्यांक फावो ते प्रशिक्षण दितले अशी माहिती राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। मंत्री राणे हांणी सोमारा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत घेतिल्ल्या बसके उपरांत तांणी पत्रकारांक ह्या विशीं माहिती दिली। सगळ्या गोष्टी आमची तयारी चालू आसा आनी आमकां योग्य तरेन चालू डिपार्टमेंट चलोवंक जाय आनी हे चलोवंक जाय जाल्यार आमकां इंटिग्रेटेड विथ डिझास्टर मॅनेजमेंट जॉईन जावन आमकां हे सगळे गोष्टी आमकां करपाक जाय।
हे आपता मित्र आनी आपता सखी हे ऑलरेडी थोडे 300 काय ऑड ट्रेन जाल्ले आसा आनी ट्रेन करपाक काय हरकत ना. तेजेर बी आमी लक्ष मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते फुडें व्हरपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. तेजे भायर हांवें परत एकदां हांव सांगता की आमचे ट्रॅकर्स सगळ्या तांकां ट्रेनिंग बिफोर 31 डिसेंबर हे 600 सुमार ट्रॅकर जे आहा तांकां ट्रेन करपाक ट्रेन न्हू ते ऑलरेडी ट्रेंड आहा तांकां आमी रिफ्रेशर आमी हे करता कित्याक टॅक्नॉलॉजी बदलता. पहिले कोणी चिंतलेले की महिला ड्रोन चलयतली देशाचे प्रधानमंत्री ठरयले की महिलाक बी आमकां ह्या तरेन सक्षम करूंक जाय की ती ते ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान एग्रीकल्चरान तेजो वापर ती योग्य तरेन करूं शकता. आयज आमी ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान आमी मॉनिटरींग आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरीचे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कांय अशे बी ड्रोन आहा की आमी ते ड्रोन आहा ते एक्झॅक्टली सॉयल टेम्परेचर आनी इतर कांय गोश्टी ते सांगू शकता. हे सगळे गोश्टी इक्विपमेंट हाडून आमी योग्य तरेन फॉरेस्ट सँच्युरीचे भितर आनी रिजर्व फॉरेस्टचे भितर जे कितें घडोवंक जाय आनी क्लासिफायड जे फॉरेस्ट आसा हेजेर मॉनिटरींग करपाक आमचे डिपार्टमेंट योग्य तरेन पावलां घेवन फुडें वयता. गोंयांतली हॉस्पिटलां भलायकी केंद्रां तशेंच भलायकी सुविधांचे मॅपिंग करतले. गोंयांत आशिल्ल्यो सुविधा आनी गरजेच्यो सुविधा हांच्या प्रमाणाचो नियाळ घेवन भलायकेच्यो अदीक सुविधा उपलब्ध करून दितले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. गोंयांत आनीक 25 रुग्णवाहिकांची गरज आसा अशें सांगून पावंड्या पावंड्यार त्यो विकत घेतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलें. विथ स्कल बेस्ड सर्जरी म्हणजे स्कल न ओपन करता नाकांतल्यान हे एंडोस्कोपी हे करून ट्युमर्स हे सगळे आमी हे करू शकता. गोवा मेडिकल कॉलेजान फुडले 6 म्हयन्यांनी हे करता. अमित मैजो घेतले मिनिमम इन्वेजिव्ह सर्जरी लॅप्रोस्कोपिकली रोबोटीक आर्म घेवन आमी हे करपाचो आमचो प्रयत्न. हे फुडले 6 म्हयन्यांनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्या राज्यान आसतले. म्हणजे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल योग्य ते देशान खंयच्याच हॉस्पिटलान जे फेसिलिटी ना ते आमच्या राज्यान आमचे फेसिलिटी आमी करून आमी दितले लोकांक. आनी एम्ब्युलन्स बी हांवें ऑर्डर केल्ले आसा पळय एम्ब्युलन्स हांगा पळय आमी सरकार काम करता खंयचे विरोधकाचे म्हणून जनतेचे खातीर काम करता. विरोधक हा म्हणून आमी ते एम्ब्युलन्स दिवचे ना काय काम करचें तशें कांय म्हाजें गणीत ना. सगळ्यांक जे कितें योग्य तरेचे फेसिलिटी दिवंक जाय ते दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. ना नवीन एक्चुअली आमकां एस्टिमेट आमी केल्याक आमकां 25 तरी जाय. लोड वाडला न्ही आमकां 25 एक हाडल्यार आमकां खूब रिलीफ गावतलें. आतां प्रेशर खूब आहा एम्ब्युलन्साचेर प्रेशर खूब आहा आनी त्याच बरोबर आमकां त्रास बी जाता केन्ना केन्ना कित्याक आमकां विदीन 7 मिनटां जर पावूंक ना आमी त्या मनशाचें जीवन आमी वाचूंक शकचे ना. नवीन जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या मार्गिकेचे लोकार्पण 22 डिसेंबर दिसा केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातले अशी माहिती दिलीप बिल्डकॉनाचे उपाध्यक्ष अतुल जोशी हांणी खबराकारांक दिल्या. ही दुसरी मार्गिका सुरू जाल्या उपरांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयची येरादारी सुरळीत जातली. हालींच ह्या दुसऱ्या मार्गिकेची लोड चाचणी यशस्वीपणान पुराय जाल्ल्याची माहिती जोशी हांणी खबराकारांक दिली. आनी आता खबरापत्रान घेऊया एक ल्हानसोच विसव. मरहबन इलल हिंद जरी इंडिया सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत. नहनु हुनूर इंडिया माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. बहुत हार्ड वर्क करते हो. मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो. क्यों लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे. आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे. मतलब बाबा शेयर मार्केट में जोखिम होता है. कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता. ये गैर कानूनी है. अच्छा हाँ. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भ्रष्टाचारा आड केंद्र सरकारान खर पावलां उखल्ल्यात.
राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या दोन राज्यातल्या वाटत्या भ्रष्टाचाराक लागून मतदारांनी सत्तारूढ काँग्रेस सरकाराक न्हयकारला अशें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलां। ते आयज नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत उलयताले। जनतेचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर पुरायपणान विश्वास आसा। 2014 पयलीं दर दिसा काँग्रेस पक्षाचो एक अर्थीक घोटाळो मुखार येतालो अशें सांगून काँग्रेसीक लागून देशभरात भ्रष्टाचार पातळ्ळा अशी टिका लेगीत तांणी केली। समाज में, देश में बीमारी जो कांग्रेस ने फैलाया है वो है भ्रष्टाचार। आजकल जो भ्रष्टाचारी है, बहुत जो करप्ट लोग हैं, उनसे जब भी आप बात करेंगे तो एक चीज सुनने को मिलेंगे। हर भ्रष्टाचारी ये कहता है कि कांग्रेस के जमाने में बहुत मजा था, क्योंकि कांग्रेस खुद भी खाते थे और सबको खाने देते थे। कांग्रेस का पॉलिसी था लूटो, औरों को भी लूटने दो। मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से होगा और पूरे एजेंसीज को छूट दिया गया है, वो रुकने वाला नहीं है। तो जो आने वाले दिनों में, अभी चुनाव भी आने वाले हैं 2024 के, तो ये मोदी की गारंटी का गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, वो गारंटी भी चलेगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मोदी की गारंटी वो भी चलेगी। इसलिए अब विपक्ष पार्टी कांग्रेस और साथियों को मुंह छुपाने का कोई जगह नहीं मिलेगा। आदले राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी हांची धूव शर्मिष्ठा मुखर्जी हिणे प्रणब मुखर्जी हांची जीण आणि यादीचेर आधारित पुस्तक बरयलां। राहुल गांधी आणि स्वताच्या पक्षाच्या सरकाराचो अध्यादेश भौशीक सभेत पिनून उडयलो। ह्या घडणुकेन आदले राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी रागार जाल्ले अशें ह्या पुस्तकाच्या निमतान एका वृत्तवाहिनीक दिल्ल्या मुलाखतीत उलयतना शर्मिष्ठा मुखर्जी हांणी सांगलें। You know, to be very honest, I don't think there were too many interaction between Rahul Gandhi and my father, because both during UPA 1, UPA 2, my father was extremely busy with multiple responsibilities, not just handling governments and heading different GOMs, but the parliament, managing the coalition. And Rahul was not a member of the government, so he was more involved in the party and with his youth congress. So, I mean, there are very few references, but you know, my father described Rahul as somebody who is very courteous and who is full of questions, and he felt happy that whenever he made a good speech in the parliament, my father would write that Rahul spoke well today. But he was very shaken, his confidence on Rahul was very shaken when Rahul Gandhi publicly trashed a government, his own government's ordinance publicly. So he was very angry, and I was the one who broke the news to him. So he shouted, started shouting at me as if I have done it. So he was very, very angry, and he felt it was absolutely wrong and uncalled for Rahul Gandhi to do such a thing. राजस्थान भाजपा विधिमंडळ गटाची बसका आयज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हाजरीत जाली। राजस्थानचे नवे मुखेलमंत्री म्हणून भजनलाल शर्मा हांच्या नावाची घोषणा ह्या वेळार जाली। आदल्यो मुखेलमंत्री वसुंधरा राजे हांणी भजनलाल शर्मा हांच्या नावाची सुचोवणी केली, ताका सगळ्यांनी तेंको दिलो। भजनलाल शर्मा हे सांगानेर विधानसभा मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ले आमदार आसात। तांणी फाटली 20 वर्सां परस अधिक काळ पक्ष संघटनेत वेगवेगळ्या पदांचेर काम केलां। ह्याच बसकेत विद्याधर नगरच्यो आमदार दिया कुमारी आणि दुदू मतदारसंघाचे आमदार प्रेमचंद बैरवा हांका उपमुखेलमंत्री म्हणून काडल्यात। अजमेर उत्तर मतदारसंघाचे आमदार वासुदेव देवनानी हांका विधानसभा अध्यक्ष म्हणून वेचल्यात। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी नव्या वेंचून आयिल्ल्या मंत्र्यांची घोषणा करून तांकां येवकार दिलो। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री
भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। लोकसभेत आयज 2023-24 वर्सा खातीर अनुदानाच्यो मागण्यो आनी 2020-21 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर अतिरिक्त अनुदान मागण्यांक मान्यताय मेळ्ळी। ह्या मागण्यांचेर जाल्ल्या चर्चेक जाप दितना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी देशाची अर्थीक स्थिती घटमूट करपा खातीर सरकार यत्न करता अशें सांगलें। सरकारी यत्नाक लागून गरिबी वळेरेखालच्या लोकांची अर्थीक उदरगत जाता अशें सांगलें। मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी देशाच्या एकंदर अर्थीक उदरगतीचो नियाळ घेतलो। The gross additional expenditure is about 1.29 lakh crores, and of this the net cash outgo is estimated to be 58,378 crores. So from the net cash outgo, sir, 53,858 crores shall go under the revenue section and 4,520 crores under the capital section. So, ये 1.29 lakh crores जो हमारी मांग है, फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स में हम जो ले आ रहे हैं, इस गोइंग आउट इन 4 different heads. पहला 58,378 crores additional cash outgo है, 70,968.15 crore is technical supplementary, and this is matched by the surrender of savings in different sections with the demand or enhanced receipts, recoveries and so on, and about 2.49 crores token supplementary to enable reappropriation of funds towards items of greater priority. पहिल्या खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीचे औपचारिक उक्तावण काल नवी दिल्लीत केंद्रीय युवा कल्याण आणि खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांच्या हस्तुकी जालें। 8 दीस चलपी ह्या सर्तीत वेगवेगळी राज्यां आणि केंद्रीय शासित प्रदेशांतले मिळून 1400 परस अधिक खेळगडे वांटो घेतात। राज्यांतल्या खेळगड्यांनी सर्तीत बरी कामगिरी केल्या। भालोफेक सर्तीत भाग्यश्री जाधव ह्या महाराष्ट्रातल्या खेळगड्यान पहिले भांगरा पदक मेळयलें। एथलेटिक्स प्रकारात लेगीत महाराष्ट्रात 4 रुपया आणि 3 कांस्य पदकां मेळयल्यात। खेळामळार मुखार मलेशियात कौलालंपुरात सुरू आशिल्ल्या दादल्यांच्या कनिष्ठ संवसारीक चषक हॉकी सर्तीत भारतान उपांत्य फेरयेत प्रवेश केला। उपांत्यपूर्व फेरयेत जाल्ल्या सामन्यात भारतीय पंगडान नेदरलँडाक 4-3 गुणांनी हारयल्लें। कर्णधार उत्तम सिंग हांणी गोल करून भारताक जैत मेळवून दिल्लें। येता त्या 14 डिसेंबराक उपांत्य फेरयेत भारताचो खेळ जर्मनी आड जातलो। आणि आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। आगामी काळांतली आव्हानां मतींत घेवन कृत्रीम बुद्धिमत्तेचेर आधारीत शिक्षण दिवंक जाय। लखनौ IITच्या दीक्षांत सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलें मत। नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर संमेलनाचे केलें उक्तावण। भारताचो तरणाटो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून सकारात्मक बदल घडोवन हाडपाची तांक दवरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेशाचे नवे मुखेलमंत्री म्हण मोहन यादव जाल्यार राजस्थानचे नवे मुखेलमंत्री म्हण भजनलाल शर्मा हांच्या नावाची घोषणा। भोपाळांत फाल्यां 11 वरांचेर नवे मुखेलमंत्री मोहन यादव हांचो सोपूतविधी सुवाळो। गोंय सरकारान चालीक लायिल्ल्या होम स्टे येवजणेच्या लाभार्थ्यांक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर 2 लाख रुपयाचे खासा दितले अनुदान। म्हापश्यांत आयोजीत केल्ल्या गोवा सरस समारोप सुवाळ्यात मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांची घोषणा। आनी खेळांत नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीत भालोफेक प्रकारात महाराष्ट्राच्या भाग्यश्री जाधव ह्या खेळगड्यान जोडले पहिले भांगरा पदक। आणि निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी,
एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही संपर्क साधूंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.